पंचायत ऑफ कलांगूट आणि स्पेशली आमचो पावर मिनिस्टर ही इनिशिएटीव त्यांची इनॉग्रेट करपाक येता. 3 प्लेसीस आयज आमी सोलर एनर्जी घातलेली आहा आणि कलांगूट गोईंग ग्रीन हो प्रोजेक्टाचे अंडरूच ही सोलर एनर्जी दुसऱ्या हॉटेलांनी, गेस्ट हाऊसांनी आणि रेजिडेन्शियल हाऊसेसांनी ही घालची आणि त्यांची बिलां जी 10,000 आहा ती म्हाज्या हिसपान 6 जातली, 5 जातली, 50% सकला वयतली. हांव म्हाज्याय रेजिडेन्शियल हाऊसाक घालपाक हांवें ऑर्डर दिल्ली आहा. वन टायम इन्व्हेस्टमेंट जे कोणा कडेन घडटा तेणी घालपाची. वन टायम इन्व्हेस्टमेंट तितून सबसिडी 50%. जो तर 9 लाख आमी मोडटा जाल्यार 4.5 लाख आमकां परतून येता सरकारा कडसून आनी हे इमिडिएटली येता, अशें टायम लागना तेका. आनी स्पेशली ही प्रमोट करपा खातीर गोंयांत आमचो गोंय सरकार पावर मिनिस्टर खूब वावुरता आनी ते हांवें स्पेशली हिंगा एक एग्जाम्पल दिवपाक येयल्लो आहा की हे करीत आमी जाल्यार कलांगुटान आमची ग्रीन एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जी आहा ती आमी प्रमोट करूंक शकतले. आनी ह्या कोस्टल बेल्टाक मॅक्सिमम हॉटेल्स आहा, मॅक्सिमम गेस्ट हाऊसेस आहा, रेस्टॉरंट्स आहा. आमी जर तर ही करीत जाल्यार खुबशी पावर जो आमकां उणो आसलो इतलो टायमार तो आमी भरून काडूंक शकतले.